आयतारा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान उसगांवां पोगो बिला विशीं जागृताय करपाक कॉर्नर मिटींग आयोजीत केल्ली। ह्या बसकेक सुमार 3000 वयर लोकांनी हजेरी लायिल्ली। आमचें गोंय आमकांच राखपाक जाय, गोंय गोंयकारांचें आसा अशें मनोज परब हाणें उलोवन दाखयलें। आरडीएक्स खातीर उसगांवच्यान महेंद्र गांवकर। मोग गोयचो हो राग काळजान आसा तुमच्या, ही क्रांती ही रक्तान आसा आमच्या। आयज ही भायर सरलेली आसा। अंजुना माझे हात कापताले, आयज परतून हात थरथरपाक लागला ही गर्दी पळोवन। खूप लोक म्हणटाले बाबाच्या गांवांत गेल्यार तुमकां गर्दी जावचे ना रे, 100-200 लोक आसतले। काल धारगळे जाल्ले बाबूक हालयल्लो, त्याच्याकून म्हाका दिसता बाबा चड हालतलो आनी हाल्ला आसतलो। आयज आमी उसगांव हांगा ही मिटींग घेतलेली आसा, कॉर्नर मिटींग। हेचे मेन कारणांतले आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिल जे आमी असेंब्लीन दिल्ले आनी हे 40 आमदारान केअरलेस करून ते बिलाक पोवंक पासून ना आनी गेल्या आतां परती एक असेंब्ली जाली तरी पोवंक ना। सो तेन्ना आमी तांकां सांगलेलें की हे बिल घेवन आमी गांवां वयतले, लोकांक सांगतले गोंयकारांच्या हक्काक लागून आमी झगडटले म्हणून। जाल्यार ही कॉर्नर मिटींग हांगा जाली। हांगा ऑलमोस्ट 3000 तरी लोक येयल्ले आयज। बाबा शाबा यांचे सगळ्यांचे हे सोडून, भय सोडून, गुलामगिरी हुकुमशाही सगळ्याचो भय सोडून आयज हांगा लोक जमलेले आसा। हांगा ह्या लोकांनी आयज जो प्रतिसाद दिला जाल्यार आमकां दिसता ही गोंयकारांच्या काळजान जो उजो पेटला, हे क्रांतीचो जो उजो पेटला आनी क्रांती करपाची जी एक भावना त्यांच्या मनात निर्माण जाल्ली आसा ती अशीच उरतली। आमी आतां उसगांव दुसरी आमी कमिटी काडटलेच। आमी जे कंपनीज आसा हांगा, जे कंपनी हांगा गोंयकारांक घेयनात, गोंयकारांक एक्सप्लॉयट करता, हांगा व्हडली नगरां जाल्ली आसा, ती नगरां खंय तरी इल्लीगल आमच्या कॉम्युनिटात जाग्यान जाल्ली आसा। ती कॉम्युनिटात जागे परते आमच्या हातीन घेवपाक, ती इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जी जालें ती पंचायतीन लेटरां घालून, ग्रामसभेक अटेंडन्स दिवन ती लेटरां घालून आमी खंय तरी ती घरां डेमोलिश करतले। कित्याक आमकां आमच्या जमनीन ह्या घाट्यांची इल्लीगल घरां नाकात। हांगा जे इल्लीगल धंदे चलतात, ही उसगांव जावं खंयसरूय हे धंदे चलता, हे धंद्यांच्या अगेन्स्ट, घाट्यांच्या इल्लीगल धंद्यांच्या अगेन्स्ट आमी लेटर्स करतले। ही क्रांती आसा, ही विचारांची क्रांती आसा, ही नॉन व्हायलन्स क्रांती आसा। आमी कोणचेर हात उखलचे ना, पूण ही क्रांती अशी जातली की हे जे 40 आमदार आसा ना जाल्यार हे सरपंच आनी सरपंच आसा ते सगळे हालतले आनी ही क्रांती अशीच चालू उरतली। आनी आमी सांगपाक सोदता सीएमाक की त्याच्या घरा, त्याच्या दारान, त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येदी व्हडली मिटींग करतले की तुका न्हीद पडची ना। आमचे गोय, आमचे गोय, आमचे गोय।